गडे म्हणजे आमच्या ही परंपरेनुसार तुमकां सांगता हांव. गडे म्हणजे आमचे गांवांत जे पळय हे आतां शिमगो करतात, हे आमचे परंपरा सुद्दां चलत चलत चालू आसा. गडे म्हणजे हे आतां पळय गांवचे लोक आसा पळय न्ही, गांवांत लोक आसा पळय न्ही, तांकां एक देवाचो एक तो मान. रवळनाथा देवा बळे खेळ मांडला रे, रवळनाथा देवा बळे खेळ मांडला. रवळनाथा देवा बळे खेळ मांडला रे, रवळनाथा देवा बळे खेळ मांडला. काठिये पुरसा बळे खेळ मांडला रे, काठिये पुरसा बळे खेळ मांडला. काठिये पुरसा बळे खेळ मांडला रे, काठिये पुरसा बळे खेळ मांडला. मानाच्या गुरु बळे खेळ मांडला रे. आमचो हे हांगसून हें जाता म्हणजे अष्टमीच्यान सुरू जाता. अष्टमीक आमी हांगा नाल्ल फोडटा. मागीर अष्टम जाल्या नंतर आमचो शिमयाचो सुरू जाता नमीक आमी मागीर भायर आमचो मांड आसा देवाच्या भायर, तितून तो थंयसर सगळें नमन बी घालून आमी 5 वांगडी तो नाल्ल फोडून म्हणजे पयलीं गुरव फोडटा, मागीर फाटल्यान जल्मी फोडटा, मेस्त फोडटा, जल्मी फोडटा आनी अशें 7 हें आसा ताका 7य नाल्ल फोडूंक जाय. 7 नाल्ल फोडल्या नंतर मागीर देवाचो सगळो कारबार करप आनी ते जे पळय घुडी जो पळय हें आसा धोल बील तो आमी त्या सगळ्या वांगड्यांनी तो तेंचे कडेन दिवपाचो. आता हो धोल कितले वेळ वाजत आसा हो दीस? हय आतां हो तुका सादारणशे 8 9 सुरू जाल्लो तो आतां 1:30-2 सुद्दां जातले. म्हणजे ते गडे हांगा येवपा जाय आतां गेले ते भायर शिमांनी गेल्या न्ही, ते शिमो त्यो दाळून मागीर ते गांवांत भोंवता सगळ्याक, म्हणजे लोकांच्या हितून वचून तांकां लोक मागीर असो तेंचो आपलो हें करतात आनी तेजे नंतर मागीर ते 1:30-2 म्हणल्यार हांगा येता. हांगा येयले नंतर मागीर ते परत ते थंयसर पडून परत मागीर ते परत मसण म्हूण हाडटा मसणीन वचून. मसण हाडल्या नंतर ते परत वयर वयता आनी ते परत येवन हांगा पडटा. पडल्या नंतर मागीर तांकां परत मागीर सगळें हें करून बी सावशील करून मागीर ते आमचे थंय पूल आसा थंय न्हांवपाक वयता. ते न्हांवन येयले नंतर मागीर ते हांगा देवाचे तीर्थ येवन घेता. मागीर तेंचो भाग सोंपलो.
पंचामृता फोर्टिफाइड राइस। इसमें आयरन, जिंक, फॉलिक एसिड, विटामिन ए, विटामिन बी जैसे 9 मिनरल्स है। तो कंप्लीट न्यूट्रिशियस फूड के लिए पंचामृता फोर्टिफाइड राइस काफी है। संपूर्ण पोषण के लिए पंचामृता फोर्टिफाइड राइस, घर घर में पंचामृता।